सो गाइस सांची नाही स जाली आणि आसलो तसो हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केलो. एक व्हिडिओ नाही दनपारां एंड केलो आणि हो व्हिडिओ आता स्टार्ट केलो हांवें. तर दनपारां जेवली बीन आणि तेच्या मागीर नाही मातसो रेस्ट केलो आणि आता सांची नाही घरा कडेन इल्ली आसा. सो घरा कडेन काम चालू आसा. लास्ट व्हिडिओन तुम्ही पळयलेत आसतले काम चालू असले सकाळी म्हटले लायटीचे बीन काम चालू असले. तर त्याच बरोबर आनीकूय भरपूरशे काम जे आसा ते पेंडींग आसा ते स्लो स्लो करून आता जातले स्टार्ट जातले. सद्या हांगसर मम्मी क्लीन करता सो तेकाच लागून आमी घरा कडेन येयल्या. एक्चुली नाही ते पळोवन नजो बुरशे जाल्ले सगळीकडे सिमीट पडला सगळीकडे माती पडल्या. आता तुम्ही म्हणटली घरा कडेन काम चालू आसा सो हे तुका दिसतलेच म्हणून. तर हय बट आमकां ते पळोवन नजो आणि थोड्या दिवसांनी एक मेजर अशें काम स्टार्ट जातले ते म्हटल्यार आमचे टायल्सांचें काम स्टार्ट जातले. सो तेका लागून न्हय आमी हे करता क्लीन करता मातशें म्हटल्यार टायल्स बीन दवरपाक ग्रेनायट बीन हाडटली ते दवरपाक बरें जातलें. तांबडो येयलो कितें हा काय आमचे बरोबर तांबडी येयलो आमचो पेटो येयलो. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी ब्रेस केली सगळी रेसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळच्यान पावस चालूच आसा भरपूर असो. आता सांजचो बीन बरो पावस पडला आणि आता आमी हे क्लीन करता कारण नाही सकाळी नाही हांगसर पत्रे घालपाक येवपाचो आसा. म्हटल्यार किचनाक आमी नाही पत्रे मारता स्लॅब घालची ना कारण जसं जसं म्हजें बजट आसा न्हय तशें तशें हांव काम करता. म्हटल्यार बेश्टेच बजटा भायर सगळें करून घेयना कारण म्हाका सगळें मॅनेज करूंक जाय. फ्लोर बीन करूंक जाय मागीर कलर आसा खुबशें काम आसा लायटीचें काम आसा तेका लागून बजट आसा तशें हांव काम करता. सो किचनाक हांगसर हांव किचनाक आनी गॅलरीक न्हय पत्रे घालतलें. हो कितें करता रे हांगा आमचे बरोबर येयला तर. सो तेका लागून तशें आसा. सो एक्चुली आयज येवपाचें आसलें तें बट आयज आमची सांजची लायट ना तेका लागून म्हटलें फाल्यां येयात तुमी. सो फाल्यां हें काम आसता तर हांगसर मम्मी क्लीन करता दाखयता तुमकां. धूळ जाल्या सामकी. सो हे पळयात हे जे दिसता न्हय तें आसा आमचें किचन. म्हटल्यार किचन जातलें आतां. तर हांगसर आमी न्हय प्लॅन केला पत्रे घालपाचें म्हणून आनी त्या सायड आमी न्हय स्लॅब मारून घेतला कारण आमकां उदकाची टाकी बीन दवरूंक जाय तेका लागून. आनी त्याच बरोबर हो आमचो टॉयलेट बाथरूम एटॅच सामको. सो अशा तरेन आसा. सो पळोवंक शकतात तुमी. आनी भायर एक तुमकां लूक दाखयता म्हटल्यार किचनान मागीर रांदतना हांगसर व्यू दिसतलो. हो पळयात हो व्यू दिसतलो मागीर पळयात काय बरो. सद्या पावसान मातसो काळोख केला बट स्काय बरो दिसता सामको. आनी किचनानसूनच मागीर बाय बीन दिसतली बरें न्हय. आनी सकयल आहा तें कुळागर आनी ह्या सायडीनसून हें दिसतलें पळयात खूब चारय सायडीनसून झाडां दिसतात म्हटल्यार बरें दिसता. सो अशें आसा. सो फाल्यां न्हय हें काम करपाक येवपाक आसा म्हटल्यार हेका न्हय पत्रे आसतले आनी त्या सायडीन गॅलरी आसा तेका पत्रे आसतले. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें कितें तें थोडीशी आयडिया. तर हे पळयात कितले हे जाला पळयात भरपूरशे म्हणूनच आमी क्लीन करपाक घेतला. खूब काम एक्चुली पेंडींग आसा कारण हांगा न्हय आमकां प्लास्टर करपाचो आसा. सो जो मेरेन पत्र्यांचें काम जायना तो मेरेन हांगसर आमकां प्लास्टर करूंक गावना. तेका लागून न्हय हे जे सगळें सामान आसा न्हय ते हांगसर पडलेलें आसा. सो हे आमकां क्लियर करूंक जाय कारण थोड्या दिसांनी आतां टायल्साचें काम जातलें न्हय तेका लागून हे आतां आमी करता. सो एक्स्ट्रा काम जे आसता न्हय ते हांव आनी मम्मी करता. बाकी ते काम करतात जे मनाय आसता न्हय ते करतातूच बट ते डिटेल्सान करिनात ना. आनी हांगसर हे पळयात जशें की लास्ट व्हिडियोन हांवें तुमकां सांगलेली ग्रिल्स बसोवंक जाय तेजे हांवें मेजरमेंट बीन काडून दिला. सो ते पळोवया आतां केन्ना हें काम जाता बसोवपाचें बीन. प्लास्टर करतनाच बसोवपाक बरें जाता न्हय तेका लागून. ती पळयात बाय. सो गेलो गे तांबडी गेलो खंय गेलो तो. सो हे पळयात तरी हे न्हय सकाळी काम जालें दाखयलें तुमकां पळयात लास्ट व्हिडियोन दाखयल्लें हांवें. सो हें काम सकाळी करून घेतलें आमी सो बरें जालें. सो अशा तरेन हे पळयात क्लीन करता तितलें आमकांच बरें न्हय. सामान हाडून दवरूंक गावतलें सिमीट म्हण आनी कितें जें आतां हाडपाचें आसा भरपूरशें टायल्सांचें सामान बीन कितें कितें हाडपाचें आसा. सो अशें तरेन आसा.
नाका ते उडोवंक जाय भायर. सो प्लास्टराचें काम पेंडींग आसा न्हय, तेका लागून हे सगळें सामान जें आसा न्हय तें अशें हांगसर आसा. जो मेरेन प्लास्टर जायना तो मेरेन हें क्लियर जावचें ना. सो सगळ्यान पयलीं प्लास्टर करून घेतलें हांव ह्या 2-3 दिसां, आनी तेच्या मागीर टायल्साचें काम स्टार्ट करतलें. सो बरें बी दिसता, बारीकान बारीक लक्ष दिवन हांव सगळें करून घेता. कशें चल्लां, कितें चल्लां हे डिटेल्सान पळोवपाक एक वेगळीच मजा आसता. स्पेशली आपल्या घराचें काम जेन्ना चालू आसता, डिटेल्सान आमी पळयता, ही एक वेगळीच एक्सायटमेंट आसता. सो भरपूर एक्सायटेड आसा केन्ना आमचें घर कंप्लीट जाता आनी केन्ना हांगसर हांव शिफ्ट जाता. आनी सगळ्यान क्लोज म्हटल्यार म्हाजो न्हय किचन रूम, कारण किचन रुमान न्हय म्हाका जाय तशी रेसिपी बीन शूट करपाक जाय. चडसो टायम मम्मीचो किचनान आसता. सो किचन जो आसा न्हय तो म्हाका ह्या फावट हांवें जाय तसो घेतलो. लास्ट टायम सुद्दां बरे तरेन करून घेतलेलो, ह्या फावट सुद्दां तेच्याकून बरो असो करून घेतले हांव. म्हटल्यार बरे तरेन सामान स्टोर करूंक गावता, हे सगळे डिटेल्सान पळयतले. पावसान न्हय काळोख केला. पावस पडलो काय हांगसर सगळें उदक भरता कारण तेका शेड ना न्हय वयर. सो फाल्यां शेड पडले उपरांत कांय टेन्शन ना मागीर. नाल्यार ही कासलेट बीन न्हय मातशीशी भिजता तेका लागून. भायर उडयतली मगे भरून, आं भायर उडोवंक जाय मगे ती भरून. थंय लागीं करून दवर, ते उडयतले. तर गायज आमी ना हे एकी कडेन अशें लागीं करून दवरता, म्हटल्यार मागीर गवणो जेन्ना काम स्टार्ट करतलो तेन्ना मागीर तो भरून उडयतलो न्हय. सो आमकां मातसो तो रूम जो आसा न्हय तो क्लीन करूंक जाय, कारण आमकां सामान हाडून दवरूंक जाय थंय, तेका लागून. बाकी हे सगळें जें आसा न्हय तें गवण्याचें काम आसा तोच करतलो तेका लागून. सो तशीच न्हय ही मातशी ओडून घेता, कारण भिजता आनी मागीर अळशीक जाता तेका लागून. सो ही रेंव जी आसा ती त्या सायडीन मातशी ओडून घेतली न्हय का बरी जातली. नाल्यार ह्या दारांसून न्हय उदक येता न्ही पेत, ओली जाता सामकी तेका लागून. सो मम्मी थंय खिळे हे करता, कोण पांयांक बी लागत म्हणून भंय दिसता ते. सो तेका लागून भरपूरशे खिळे पडलेले आसता न्हू डेली. सो तरी मम्मीन न्हय भितर क्लीन केलं, दाखयता तुमकां. सो मम्मीचो ड्रेसअप सद्या असो हा कारण काम करता म्हणून. दाखयता पळय धूळ जाली. राव मम्मी, हे पळयात हांगसर मम्मीन क्लीन केले म्हणजे दाखयता. हे पळयात म्हणजे हांगसर आमकां मागीर सामान हाडून दवरूंक गावतलें न्हय, जशें की सिमेंट बीन दवरला आमी तेका लागून. हे बाकी न्हय तेंचे कपडे बीन आसता मागीर हांगसर. हे पळयात. सो हांव न्हय तुमकां मेकअप करपाचे स्पॉन्ज दाखयता. ओके, पळयात आं तुमी खूब टायपचे स्पॉन्ज आसा. हो एक स्पॉन्ज, तेज्या मागीर हो एक स्पॉन्ज आनी हो एक स्पॉन्ज. सो सिमेंट प्लास्टर बीन करतात तेन्ना हे यूज करतात न्हय, लायक मेकअप केल्ले भशेन बरें आसा. काय हेवी बीन आसा. सो एक्झॅक्ट कितें यूज करता खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगात म्हाका. बट प्लास्टर करतना बी यूज करता ते जाणा, बाकी आनी कितें यूज बीन करता जाल्यार खबर ना. सो असले तशें तेंचे सामान दवरया आमी जाग्यार आनी आमचें काम करून स्टार्ट करूया. वेदर बरें जाला. ह्या वेदराक न्हय बरी यम्मी यम्मी मॅगी खावपाची अशें वेदर जाल्लें गरम गरम. तर चला बाकीचें काम हांव तें करून घेवया पटपट. हात पळया धुयीन अळशीक जालें.
हांगसर हे बरें येता मरे न्हू फोकस बरो पडटा हांगसर ह्या रुमान न्हू. सो हे गायज तर म्हटल्यार हेच्या पयलीं तो व्हिडिओ पयला न्हय तो 2 दीस पयलीं हांवें शूट केल्लो आनी तोच व्हिडिओ आतां हांव कंटिन्यू करता. एक्चुली न्हय म्हाका कंटिन्यू करूंक अजिबात गावोंक ना सो हेतूनच म्हणटा तशें आतां हांव कंटिन्यू करतलें. सो 2 दिसांनी आतां हांव हो व्हिडिओ कंटिन्यू करता. तर मदींशे भरपूर बिजी उरले सो ताका लागून मातसो हे जालो. तर त्या दिसा आमी काम बीन करून येयली घरा कडेन आनी मागीर म्हणटा तशें भरपूर घरा कडेन काम आसलें म्हटल्यार आतां सद्या आमी रावता थंय ताका लागून ब्लॉग जो आसा तो मागीर थंयच हांवें स्टॉप केलो आनी थंयसलें काम जें आसा तें आमी कंप्लीट केलें. सो आतां फाल्यां परवा बीन म्हणटा तशें पत्रे घालूंक येतलें तें तुमकां मागीर नेक्स्ट व्हिडिओन कळटलें. तर सद्या न्हय म्हणटा तशी रातची न्हय आय थिंक सो 9 9:30 जाल्ली आसा. जस्ट नाव हांव फ्रेश बीन जावन येयलें आनी तेच बरोबर आतां आमी मसालो पॅक करपाक सुद्दां हे करतली बसतली म्हटल्यार संजय बी आसा हांगसर सद्या. हांव मम्मी आनी संजय बसतली. ऑलरेडी म्हणटा तशें थोडे ऑर्डरी आमी पोस्ट केले बट मदीं मदीं खंय ना खंय अशें उरले थोडेशे आनी तेच्या भायर परत रिपिटेड ऑर्डरी सुद्दां येयले सो ते म्हटल्यार आतां पॅक करून घेवया. सो अशे तरेन आसा आनी भायर भरपूर पावस पडटा. तर भरपूर म्हटल्यार भरपूर आतां तर भरपूर पावस स्टार्ट जालो सद्या. तर अशे तरेन आसा आनी मदीं मदीं ह्या दिसांनी ब्लॉग जे आसा न्हय ते खंयच्या खंय अशे हे पडटात कारण कामाक लागून न्हय कंटिन्यू प्रॉपर करूंक गावना ताका लागून आनी हांगसर न्हय हे बरो येता म्हणटा तसो फोकस बरो पडटा. ह्या रुमान एक्चुली हांव व्हिडिओ करिना बट आयज बसला ह्या रुमान सो म्हटलें करया सो बरो येता न्हय फोकस बरो पडटा लायट बरी पडटा. तर दाखयताच तुमकां बॉक्सांनी आतां ते हे करूंक जाय आमकां पॅक करूंक जाय पोस्ट करूंक जाय न्हय ताका लागून फाल्यां पोस्ट करूंक जाय ते. सो गायज आमी न्हय मसालो तर पॅक करून ऑलरेडी दवरलेलो आसा. आतां फक्त न्हय बॉक्सान म्हणटा तसो पॅक करूंक जाय आनी आमकां न्हय 2-3 दीस पयलीं एक पार्सल रिसीव जाला. आमी कित्याचेर ऑर्डर केल्ले रे हे फ्लिपकार्ट एमेझॉनाचेर ऑर्डर केल्ले. सो हे पळय हे आसा ते पार्सल जे म्हणटा तशें एमेझॉनाचेर आमी ऑर्डर केल्ले. आतां तुमी म्हणटली केदे मोठे आसा आनी कितें आसा काय म्हणून भितर. तर एक्चुली न्हय कितें आसतलें सांगात पळोवया. सो ऑलरेडी आमी यूज करपाक घेतले आनी क्वॉलिटी सांगपाक गेल्यार खरीच बरें आसा. सो हे पळय सो आमी ऑर्डर केल्ले कार्डबोर्ड अशें. सो आमकां हे यूज जाता भरपूर आनी जे शॉपा वरसून आमी हाडटा न्हय तेजी क्वॉलिटी मातशी डिफरंट आसता आनी हेजी क्वॉलिटी मातशी हार्ड आसता. सो ताका लागून हे बरें पडटा म्हटल्यार पोस्टानसून ऑर्डरी बीन कशेशे उडयतात न्हय ताका लागून. सो हे पळय हेतून न्हय सांगपाक गेल्यार 1 किलो वयता आनी क्वॉर्टर केजी घालीत जाल्यार 2 अशे वयतात म्हटल्यार कळ्ळें तुमकां. सो 2 किलो जर घालीत न्हय पॅकेट जाल्यार पॅकींग करपाक मातशे त्रास जाता बट प्रॉपर 1 किलोचे पॅकींग आनी क्वॉर्टर अशें करून घालीत जाल्यार बरें एडजस्ट जाता. सो आतां अशें करून मागीर टेपीन ताका पॅक करप. सो अशें आसा. सो क्वॉलिटी न्हय बरी आसा. खबर आहा तुका कितली येयली ती एक्झॅक्ट न्हय कितली बॉक्सां येयल्या ते खबर ना बट ते 25 आसा हितून. आनी कितल्यांक पडली आमकां ही एक्झॅक्ट प्रायस खबर ना. सो अशे तरेन हे पार्सल आमकां रिसीव जालें. एक्चुली आमकां चड क्वॉन्टिटीन जाय पळोवया आतां कशें कितें परत ऑर्डर करचें पडटलें आमकां नाल्यार एकदां कितें जाता व्हडली ऑर्डर आसली न्हय काय हितून कांय जावं शकना. सो ही बॉक्सां कितली वयतली बरोबर. सो मागीर ती शॉपा वयली हाडूनच आमकां घालची पडटा. सो अशें जाता. तर चला आतां हितून पॅक करून घेता मसालो. सो हांगसर ऑलरेडी आमी पॅक करून घेतला. हो पळय तो आतां बॉक्सांनी आमकां पॅक करून घेऊ आनी कॅमेरामॅन म्हाजो हांसता कित्याक हांसता खबर ना म्हाका कारण तेजो हात वळ आसतलो व्हिडिओ घेवन ताका लागून. तो या आनी मम्मीचो मोबायल हांगसर वाचता कोणी कॉल केला बी. तर चला हे पळय गरम मसालो फिश करी मसालो घेवन आतां नाचत राव. सो चला पॅक करता आनी दाखयता तुमकां.
सो गायज हे पळयात अशा तरेन म्हणतात तशे पार्सल आमचे पॅक झाले. सो बाकीची पार्सल आम्ही अशा तरेन नाही पॅक करून घेतली. आता फकत तेंका नाही म्हणतात तशे नाव ॲड्रेस बीन हे करपाक जाय पळयात. सो पळयात सो गायज आम्ही नाही बबल रॅप कित्याक हाडटा पॅकिंगेक हाडटा आणि हांगसर आमगेर एक न्हू धाकटो भुरगो येयलो तो बबल रॅप घेवन फोडटा सामको. दाखयता पळय कितलो बारीक भुरगो आसा ना. तेका सांगले अरे बाबा शाण्या फोडूंक शाण्या ते फोडूंक जायना ते फोडले जाल्यार तेचो यूज ना कारण ते बबल आसता तेका म्हणून ते पार्सल बरें उरता. बट ना दाखयता पळय तुमकां धाकटो भुरगो किदे 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 हालत केली पयर तिने अशी म्हणून मसाला घे पॅक करून तुम्ही मागीर ते भायर उडयतात न्हू म्हणून तू पयलीच उडयता. सोगायची कापूया आम्ही नाही ते कित्याक काडटा सांगा. आम्ही ते मसाले पॅक करताना यूज जाता आमकां ते कारण मागीर खंयच्या खंय पार्सला पडटा न्हू. आणि ही हांगसर कितें काय म्हटलं एक घेतल्या आणि फोडटा आपली तुका वाज येता म्हणून ते फोडटा तू काय तुका भूक लागल्या म्हणून फोडटा तू काय कितें आगे कशें केला पळय तिने ते हे पळय धाकटो भुरगो येयला. एक्चुअली वेस्ट आहे काय आमकां आतां इतलो कुडको यूज जावचो ना म्हणून तिका दिलं ते. तर झाले आमचे पॅकिंग करून आम्ही बघूच ना आताच पळयता आतूच ती पळयताली थंय उबी रावन आतूच ती कंपनी थंय उबी आसली ती पयली हांवें तुका. तर काही झाले आमचे पॅक करून उबी बॉटली टेस्ट करता. सो गायज ती पयली कामाक वयताली नाही ते सांगता. सो जाले आमचे पॅक करून दाखयता तुमकां. व्हडली ती हाडून दिवपाची मरे आतली आनी हिका सांगपाची घे फोड. सो गायज ती आमी नाही ऑनलायन घेतलेली आणि सादी दिसता बट बरें पे करचे पडटा ताका न्हू रे. सो हे पळय अशे तरेन पॅक करचे पडटा मागीर खंयूय पडले कितें जालें काय प्रॉब्लम जायना पार्सल ताका लागून ही घालची पडटा आमकां. सो सिंगल पार्सल आसत सुद्दां न्हय जाल्यार घालचें पडटा मागीर कितें जाता जागा जी आसता न्हय बॉक्सान ती हे जाता एडजस्ट जाता नाल्यार गॅप उरता. काम जालें तशें नाका म्हणटा कसली पळय रे तुमकां घे ती प्लास्टीक आतां हेजो कांय यूज ना अशी म्हणून वेस्ट आसली ती तिका लागून आमी दिल्ली तिका. धाकटे भुरगीं न्हू असं धाकटे भुरग्यांक कशें मातशें कितें दिलें जाल्यार खेळटात ते घेवन बसतात न्हू. पायण्यान घालात तुका पायण्यान गेली जाल्यार केदें पायणें लागतलें तशें न्हू ह्या दिवानाक हिका पायण्यान गेली जाल्यार केदें पायणें लागतलें न्हू. दिवान आसा म्हटलें 4 जाणां तूं करपाक जाय अशी एक दोरी बांदांनी उडीत राव आवय पोटान सुद्दां दुखला आसून. भायर पावस पडटा आनी हांगसर आमी टायमपास करता. जाली आमची ऑर्डर पॅक करून आमी अशीच आसता म्हणल्यार आमचे एकामेकाचेर फकाणां बीन मारता आमी कोण सिरियसली घेयना. तिगाय म्हणटा तशी फकाणां करून करून आसता. संजय लोक आमकां लेट जाता कारण पॅकिंग आसता न्हय तेका पॅकिंग असली काय येता तो हे ऑर्डरी घालूंक जाय फाल्यां. सगळे ऑर्डरी आमी पॅक करून घेतले. ऑलमोस्ट आमचे काम डन जाले कारण टोटल 5 ऑर्डरी असले जे म्हाका पॅक करूंक जाय आसले. बाकीचे जे आसा ते मागीर करतले. आणि त्याच बरोबर कांयच व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं तुमकां एक गजाल सांगता ती म्हटल्यार न्हय थोडी जाणां म्हाका कॉन्टॅक्ट करतात खूब जाणां कॉल बी करता बट कितें जाता ना एकदां म्हाजो मोबायल हांगसर आसता ह्या घरा कडेन आसता
आणि हांव म्हाज्या घरा कडेन आसता कारण काम बी चालू आसा। चडशे व्हिडिओन हांव सांगता की घरा कडेन काम चालू आसा तेका लागून म्हाजो एकदा मोबायल जो आसा तो ह्या घरा कडेन आसतना हांव थंय आसता, काम कशें कितें चालू आसा कितें आसा थंय लक्ष दिवपाक आसता। तेका लागून म्हाका ना एकदां कॉल रिसीव करपाक पॉसिबल जायना आणि तेच्या भायर थोडी जाणां मागीर संजयाक सुद्दां कॉल करतात। सो संजय एकदां म्हणटा तशें कामार आसता तेन्ना तेकाय बीन कॉल रिसीव करूंक पॉसिबल जायना। तेच्या उपरांत मागीर अशें बी जाता की तो म्हटल्यार तो जेन्ना पॅकिंग बीन करपाचें आसता तेन्नाच तो हांगसर येता आमगेर, अदरवायज तो घरा कडेन आसता तेच्या घरा कडेन, हांव म्हाज्या घरा कडेन आसता। तरी पण म्हाका सांगता तो की सुप्रिया असो कॉल येयला तुका, ह्या नंबरा वचून तूं कॉल कर आनी उलय म्हणून। तरी पण कशें आसता एकदां तो तेच्या घरा कडेन आसल्या कारणान तेकाय बीन भरपूरशीं कामां आसतलीं, सो एकदां पॉसिबल जायना कॉल बीन अटेंड करपाक। सो तुमकां कळ्ळें आसतलें, सो रागार जावं नाका जर हांवें कॉल रिसीव करूंक ना जाल्यार तुमी मातशें अंडरस्टँड करून घेयात की हांव खंय ना खंय बिजी आसा म्हणून। तुमी म्हाका व्हॉट्सएप करून दवरा म्हणजे हांव तुमकां कॉल बॅक करूं शकता। आनी तेच्या भायर मेन प्रॉब्लम अशें जाता की जर म्हणटा तशें उलोवपाक वचत ना जाल्यार एकदां खूब टायम वयता आनी उलयता उलयता मागीर कळना की आमी कितली उलयता ती। सो तितून कशें जाता एकदां म्हाजो ब्लॉग सुद्दां चालू आसता, ब्लॉग चालू आसत ना जाल्यार म्हाका फोनाचेर उलोवंक पॉसिबल जायना कारण मागीर ते ब्लॉगिंगान ना कनेक्ट फील जायना, म्हटल्यार जें कितें आमी आमचे एकदां आसता न्हय कॉन्टेंट तेका लागून मागीर ते थंयच उरता। सो तुमी समजूंक शकता म्हाका, बाकी रागार जावं नाका की हांव खंय ना खंय कोणाचे फोन रिसीव करिना म्हणून। तर म्हाका सगळ्यांचे कॉल अटेंड करूंक जाय, बट एकदां बिजी आसल्या कारणान खंय ना खंय पॅकिंगाक आसता नाल्यार घरा कडेन तेका लागून सगळे गोश्टी मागीर हे जाता। सो तुमकां कळ्ळें आसतलें आनी तुमी म्हाका समजूनूय घेतले हांव जाणा। तर गायज चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करुया। आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो। व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका। परत एकदां मेळ्या एका नवीन व्हिडिओ, त्या देव बरें करूं। बाय 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 बाय।